Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. तिशबीताच्या एलिजाक सर्वेस्पराचें अशें उतर पावलें. उठ आनी इस्रायेलाच्या राजाक आहाबाक मेळूंक वच. तो सामारियेंत रावता. नाबोताच्या दाका मोळ्यांत तो तुका मेळटलो. तो मोळो आपणाचे आदीन करूंक तो थंय गेला. तूं ताका अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें उलयता. तुवें खून केलोय तो केलोय आनी आतां ताचें भाटूय व्हरताय. आनी तूं ताका अशें सांगतलोय. सर्वेस्पोर अशें सांगता. नाबोताचे रोगोत सुण्यांनी लेवला त्याच जाग्यार तुजेय ती लेवंटोली. आहाबान एलिजाक म्हणलें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय. एलिजान जबाब दिलो, होय, हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पोराच्या दोळ्या मुखार वायट तें करूंक तूं फुडें सरलोय देखून हांव तुजेर नोश्ट धाडटलो. तुजे संस्थीक हांव नपयत करतलो. इस्रायेलांत आहाबाच्या घोराण्यांतल्या सगळ्या दादल्यांक सूट तशें कैद्यांक मारून उडयतलो. तुवें म्हाका राग हाडलोय आनी इस्रायेलाचे पोरजेक पातकांत घातली देखून नेबाताच्या पुता जेरोबोआमाच्या घोराण्यांक आनी अहिजाच्या पुता बाशाच्या घोराण्यांक हांवें केलां तशेंच तुज्या घोराण्यांकूय हांव करतलो. आनी जेजेबेला विरुद्धूय सर्वेस्पोरान अशें सांगलें. जेस्रेलाच्या मोळ्यान जेजेबेलाक सुणी खातोली. आहाबाच्या घोराण्यांतली ह्या शारांत मरतात तांच्योय कुडी सुणी खातोली. आनी उक्त्या मोळार मरतात तांच्योय कुडी अंतराळावेली सुकणी खातोली. आपले बायले जेजेबेलाच्या सांगण्यांक भुलोवन सर्वेस्पोराच्या दोळ्या मुखार वायट तें आहाबान केलां तशें आनीक कोणेंच करूंक ना. कुडया देवा फाटल्यान वचून आहाबान एकदम कांटाळ्याची वस्त केली. तशेंच आमोरितांनी केल्लें आनी ह्या पासत इस्रायल पोरचे मुखार सर्वेस्पोरान तांकां देसांतले धांवडायलोले. आनी आहाबान ही उतरां आयकोलीं तेन्ना ताणें आपले आंगोस्त्र पिंजलें आनी साक घालून उपास केलो. साकूच घालून तो न्हिदलो आनी मेंगो कसो सवकास चलूंक लागलो. तेन्ना तिशबीताच्या एलिजाक सर्वेस्पोरान म्हणलें, म्हजे मुखार आहाब कसो खालतो जालो तें तुवें पळयलाय. तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांवूय ताच्या जिवितांत नोश्ट धाडचो ना. पूण ताच्या पुताच्या जिवितांत ताच्या घोराण्याचेर हांव नोश्ट धाडटलो. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. काकलूतसारा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कोर.
रेबांतलो काड म्हाका निर्मोळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा, आमची काकलूत कोर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवतां. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच ओकमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा, आमची काकलूत कोर. म्हज्या पातका वयली नोदोर तूं काड सायबा. सगळो म्हजो गुन्यांव काडून उडोय देवा. देवा, तारका म्हज्या दयेन म्हाका निवार. सगळ्याक तुजी दया वाखाणतलो सायबा. जबाब, आमी पातकी सायबा, आमची काकलूत कोर. उद्गार. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस धरतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्यां पासत मागात. हे पोरी तुमी तुमच्या सोर्गींच्या बापाची भुरगीं जातोल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फोटकेऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतोल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोरलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भावां भयणांकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्यां परस चड तुमी कितें करतात? अनभावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटच जसो तुमचो सोर्गींचो बाप सोपूर्ण तशींच तुमी सोपूर्ण जावंक जाय. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सोर्गींच्या बापाची भुरगीं जातोल्यात. माथ्यो 5:40 आनी 5. नियाळाक आदार. आपलो देश ओ गांव सोडून दुसऱ्या देशांत आमी नागरीक जावंक आमची खुशी दाखयता तेन्ना त्या देशाचे ओ गांवचे कायदे, तांची रीत रोवीस, तांची जिणेची चाल उलोवप आदी पाळप गरजेचें. हें आमी करूंकूच जाय. नाजाल्यार आमी थंयसर पोरकीं जाता आनी थंय आमकां प्रवेश मेळना. आयज जेजू आमकां आमच्या जिविताचें खरें सैम आपणावंक आपयता आनी तें म्हणल्यार आमच्या खाशा सोर्गींच्या बापाची भुरगीं जावं. दुस्मानाचो मोग करून
पिडापीड दितोल्यां पासत मागून आमी हेरां परस चड बापाक मानवलोलीं जावंक जाय. जेजून आपल्या भौशीक वावरांत पोरजेक शिकोवण दितना सगळ्या परस चड कठीण वेव्हारांत घालूंक म्हणल्यार दुस्मानांचो मोग करप आनी तांचे पासत मागोवंक. आदल्या करारांत समृद्धींत जें आसलें तें सोपुर्णायेक पावोवंक ही आज्ञा तो दिता. जंय हें आपणावंक आमच्या मनशा सैम राजी जायना तें आमकां कठीण लागता. पूण जर तर आमचें लक्ष सर्गींच्या बापाची भुरगीं जावंक आसा जाल्यार हें आमकां सोंपें जावंक पावता. बापा, तूं आमचो मोग करताय, तूं आमकां राखताय, पोसताय. आमी तुजीं भुरगीं जावंक जिवंक, तुजे थंय आमी एकवटान रावंक, तुज्यो पूत धुवो कशी जिवंक पावंक आमकां स्फूर्तीन भर. जेजूच्या मार्गान चलूंक आमकां शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.